नमस्कार, पळया अपडेट खबरो. गोयच्या मार्केटांनी नुस्त्याक पेटला उजो. मालवणच्या नुस्तेकारावेल्यान कुटबणचे नुस्तेकार आणि होलसेलर एजंटांचे पेटले. सकाळ सावन गोयच्या मार्केटांनी भायले नुस्ते बंद. मिकी कोर्टाक शरण येवप चुकना, कादयूय चुकना. सुप्रीम कोर्टान मिकीचो अर्ज मारलो भायर. मिकी मागतालो कोर्टाक शरण येवंक आनीक प्राज. पुलीस पळयतात मिकीची वाट. हॉस्पिसिओ आयला गलगलात. कांयच जाग्यार ना. प्रशासन पातीशेर. आयतारच्या लायटीचे घडणुकेवेल्यान परिस्थिती उक्ताडार. भलायकी मंत्र्यान जाग्यार घालचे म्हण मागणी. मडगावचे नगराध्यक्ष गोंजाक रिबेलोक देंवयलो. गोंजाक आड 20तल्या 14 नगरसेवकांचो अविश्वास थाराव. 4 नगरसेवक गैरहजर. आणि कुंकळे अखिल भारतीय व्हॉलीबॉल सर्तीत HHIDC आणि इन्कम टॅक्स पुणे जिंकले. खबरो विस्तारान. गोंया भायले नुस्तें बंद केल्ल्यान सकाळ सावन गोयच्या मार्केटांनी नुस्त्याक उजो पेटला. मालवण आनी गोयच्या नुस्तेकारांचे कोफुसांव होलसेलर आनी एजंटां मेरेन पावला. मंगळारा गोयच्या नुस्त्या मार्केटांनी नुस्तें सापच दिसनाशिल्ल्यान प्रेस प्रचंड वाडलो. परवडना म्हण कितलेशेच रिकामे पोतयो घेवन परत घरा. मालवणच्या नुस्तेकारांचेर कारवाय जाय मेरेन थंयचे नुस्तें हाडपाक दिवचे ना म्हण कुटबणचे नुस्तेकार तेमाक पेटल्यात. नुस्तेमारी मंत्र्यान मध्यस्थीची तयारी दाखयल्या. महाराष्ट्रान मालवण गेल्ल्या कुटबणच्या नुस्तेमाऱ्यांक फाटल्या सप्तकांत थंयचे नुस्तेकारांनी बडयल्ले. बोटीवेले कोटभराच्या सामानाची वाट लायिल्ली. सोमारा कुटबणचे नुस्तेकारांनी मालवणच्यो नुस्त्याच्यो गाडयो आशिल्ल्यो तश्यो परत धाडल्यो. ताका लागून मडगांवच्या मार्केटांतले होलसेलर आनी एजंट चाळवले. सरकारा कडच्यान संरक्षण मेळना तो मेरेन गोंया भायले नुस्तें घेवचें ना म्हूण होलसेलर आनी ट्रेडरांनी भायलें नुस्तें बंद केलां. मात भोगता मार्केटांतले नुस्तेकार आनी गोंयकार. तुमगे धंदो बी जावपाना आतां 5 दीस ना म्हणटा. 5 दीस धंदो बंद. हिंग चड येना नुस्तें. भायले नुस्तें आमी हे करतात यूज करतात. ते एक्शन घेयना तेंगे मनीस येयनाय उलोवपा येयनाय. मागीर ते येयना पळोवन वयताय. आमगे मनीस गेले ते मनीस येयनाय. धैर्य कोणाच्यान हाडून दिवपा आतां मार्केटान नुस्तेंच ना. भायले येवच ना न्ही. गोंयच कितले इले काबार जाले. हिंग खंय नुस्तें आसा. हिंग कितले ते लूट सारकी. अशें जाल्यार मुखार त्रास. सगळें नुस्तें ना काय ना. गरीब मनीस आमी कितें खावपाचें. वयलें नुस्तें बंद केल्यार 1000 ते 1200 रुपया जालो आहा. इतलो बाजार चडलो आहा. आतां हे दिसांनी आनी चड दीस बंद जाला आनी म्हारग जातली. भायले नुस्तें घेवपी मडगांवचे होलसेल फिश मार्केट आसा तें मेन. ताका लागून परिणाम गोंयभर मार्केटांनी जाला. फक्त मडगांवाच न्ही, पणजे, फोंड्या आनी बाकीच्याय मार्केटांनी नुस्त्याक उजो पेटला. मंगळारा बाजारान हरशीं 400-500 रुपयान किल विसवण मंगळारा 700क तेकिल्लो. बांगडे 100क 3. लोक प्रेस पळोवन आयिल्ले तशे रिकाम्यो पोतयो घेवन परत गेले. भायले नुस्तें बंद जाले. ते झगडी जाता तेंची. ताका लागून मागीर लोकांक त्रास जाता मातशे. मातशें भायले येयल्यार सवाय कशें न्हू. लोकांक खावंक जाता. अशें मडगांवचे सदां चड येताले नुस्तें सवाय जातालें. वयना येताले होलसेल. आयज येवंक ना कांय. ताका लागून आयज पणजे नुस्तें ना. आयज ताका लागून म्हारग जालें आयज नुस्तें. आजून मातशें म्हारग आहा न्ही. म्हारग पात्रांव खूब म्हारग. आनी आमचे कडेन हॉटेल रेस्टॉरंट आहा म्हणून आतां म्हारग ना. नुस्तेंच ना. बांगडे जावन आसा 400 रुपयांक 7 जाल्ले आसा. काल 200 रुपयांक 5 गावताले. सगळ्यो रेटी वाडलेल्यो आसा. गोंयच्या आनी मालवणच्या नुस्तेकारांचो प्रस्न तडीक लावन नुस्तेमारी मंत्र्यान मध्यस्थीची तयारी दाखयल्या. बुधवारा सावन परिस्थिती जाग्यार येतली म्हूण आवेर्तान सांगता. We'll call a meeting. By tomorrow also I will sit with them again and we'll come to a solution. This just infighting will not do. So somehow or the other we have to compromise somewhere and get everything back to normal. I will start the supply of fish in 2 weeks. मालवणच्या नुस्तेकारांचेर कारवाय करची म्हूण गोंयचे नुस्तेकार मागतात. दुसरे वटेन गोंय सावन सिंधुदुर्गान वचपी गाडयो आडायतले म्हूण थंयची शिवसेना धमकी दिता. परिस्थिती 1-2 दीस अशीच उरल्यार गोंयकारांचे रायस प्लेटीन खारे सोडून कांयच दिसपाचें ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.
शरण येवंक प्रास दिवचो म्हण मिकीन सुप्रीम कोर्टात घाल्लो अर्ज कोर्टान भायर मारलो. मिकीक ताबडतोब ट्रायल कोर्टा मुखार शरण येवंक सांगला. सामान्य मनीस आनी व्हीआयपीक वेगळो न्याय लागू जावंक शकना म्हण सांगून सुप्रीम कोर्टान मिकीचो अर्ज भायर मारलो. दुसरे वटेन मिकीक अटक करपाक गोंय पुलिसाची टीम दिल्लीक वचून बसल्या. मडगांवच्या न्यायालयान अटक वॉरंट काढला तेन्ना सावन मिकी फरारी जाला. तो आज मेरेन पुलिसांच्या हाताक लागिल्लो ना. आदलो ग्रामीण विकास मंत्री आनी नुव्याचो आमदार मिकी पाशेकोन कोर्टा मुखार शरण येवंक आनीक प्रास दिवचो म्हूण घाल्लो अर्ज सुप्रीम कोर्टान भायर मारलो. पुनर्विचार अर्ज निकालान काडे मेरेन शरण येवपाक वेळ दिवचो म्हूण मिकीची मागणी सुप्रीम कोर्टान भायर मारली. ताबडतोब शरण येवपाचो आदेश कोर्टान मिकीक दिला म्हूण ह्या केशींतलो इंटरव्हिनर आयरिश रॉड्रिक्सान सांगला. Miki Pacheco had made an application seeking further time to surrender. His application was today outright dismissed by the Honorable Supreme Court. I had also moved an application to intervene. On my behalf, it was pointed out to the court that Miki Pacheco is absconding for almost a month and that taxpayers' money is being spent to such a lawmaker. It was also pointed out to the court that a proclamation has been issued against Miki Pacheco. मिकी आड खंय कोर्टान खर निरीक्षणां केल्यांत. Final desperate attempt was made by the advocate for Miki Pacheco asking that the court at least give him 2 days to surrender. The Supreme Court said nothing doing. You go and surrender right away. The judges made an observation that there cannot be two sets of laws, one for the rich and one for the poor. मिकीच्या पुनर्विचार याचिकेचेर कोर्ट अजून निर्णय दिवपाचे आसा. सध्या मिकीक कायदेशीर थाकाय मेळपाची शक्यताय साप्प कमी. मिकी बुधवारा कोर्टाक शरण येतलो म्हूण सुत्रां उलोवन दाखयतात. दुसरे वटेन मिकीक सोदतले आनी ताका अटक करतले म्हूण पोलीस उलोवन दाखयतात. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. हॉस्पिसियोची परिस्थिती हाता भायर गेल्या. हॉस्पिटल सापूच गलगलाक आयला. धड वखदां मेळनात, चादरी नात, लिफ्ट चलना, कुडी दवरतले जाल्यार मॉर्ग सारके ना. आयतारा तर दुयेंतीचे 5-6 वरां हाल जाले. लायट नाशिल्ल्यान पुराय हॉस्पिटल काळखात. पेशंट अक्षरशः मेणवाती पेटोवन बशिल्ले. जनरेटर स्टार्ट मारतले म्हळ्यार हॉस्पिसियो डिझलाकय पातीशीर. भलायकी मंत्र्यान लक्ष घालून कितें तरी करचें म्हण फातोड्डेचो आमदार मागता. सरकार मडगांवां नव्या हॉस्पिटलाच्यो कितल्यो तेंपूच जाल्यो काणयो सांगता. मात दक्षिणेंतल्या गोंयकारांक सध्या बाप्पाय ना आनी पुडवेय ना जाला. हॉस्पिसियोची भलायकी सापूच इबाडल्या. हॉस्पिटलूच सध्या सराचेर आनी कृत्रीम ऑक्सिजनाचेर चलता. भितर सरतल्या पेशंटांक उपाय करतले जाल्यार कितें ना म्हणचे परस कितें आसा काय म्हूण विचारपाची परिस्थिती. हॉस्पिटल सुदारपाचें नांव घेना. आशिल्ल्यो गजाली मेंटेनन्स नाशिल्ल्यान धड चलनात. सापूच पर्याय ना जाल्ल्यान एखाद्यान जीव मुठीत धरून हॉस्पिसियोत वचपाचें धाडस करपाचें. सगळें वखद भायर हिंगा कांय मेळना. हिंगा सगळ्यांक पयशान घेवपाक पडटा. कितें चलना वखद ना म्हणटा. कितले 5-6 जाणां गेले. भलायकी मंत्र्यान हॉस्पिसियोचेर नजर घालून कितें तरी उपाय काडचो म्हूण फातोड्डेचो आमदार मागता. हे लायफ सपोर्ट सिस्टमाचेर आहा आनी हे केन्ना मरत तें कळना. हॉस्पिटलांतले पेशंट सोडूच. हॉस्पिटल इज इन द स्टेट ऑफ गोईंग इन द मॉर्ग अशें जाल्लें आहा. काल म्हजे मेरेन कंप्लेंट आयली की सकाळीं लायट गेल्ली ती सांजे मेरेन लायट येवंक ना. देन इट वॉज मी हू हॅज टोल्ड विथ द एसिस्टंट इंजिनियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बाबा हें सारकें जावंक जाय म्हणून. आनी म्हाका अशें दिसता की मागीर कोण मिनिस्टर आयलो ताणें हें केलें. दीस इज नॉट गुड इनफ. आमी सदांच सांगीत आहात की हॉस्पिसियो हॉस्पिटल जाग्यार घालात आनी हॉस्पिसियो हॉस्पिटलाचो निग्लेक्ट म्हळ्यार पूर्ण दक्षिण गोंयचो निग्लेक्ट, सावथ गोंयचो निग्लेक्ट अशें जाता. हें जर जायना जाल्यार लोकांक घेवन थंय हॉस्पिसियो हॉस्पिटलाक एक दीस घेराव घालचो पडटलो असो दिसता म्हाका. आयतारा हॉस्पिसियोंतल्या पेशंटाचे हाल पळोवपाचे नाशिल्ले. सुमार 5 वरां हॉस्पिसियोंत लायट गायब. फॉल्ट कितें तो राती मेरेन मेळ्ळो ना. पेशंटांनी मेणवाती पेटयल्ल्यो. मॅटर्निटी वॉर्डांत कागदाचे पंखे करून रात काडली. निक्ती जाल्ली ल्हान भुरगीं काळखात उरलीं. फक्त कॅज्युअलिटीत लायट दिसताली. तातूंतच हॉस्पिसियो डिझेलाक पातीशेर. जनरेटरूय बंद. मंत्री आवेर्तान पुरतात थंय आदाराक पावलो. दक्षिणेंतले गोंयकार सध्या नव्या जिल्लो हॉस्पिटलाच्यो काणयो आयकतात. आशिल्ल्या हॉस्पिसियो पेशंटाक गरजेक सुद्दां पावपाचें उरूंक ना. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. गोंयच्या म्युनिसिपालिटीच्यो वेंचणुको ऑक्टोबर सोंपता म्हळ्यार जातल्यो म्हण शार आनी नगर नियोजन मंत्री फ्रांसीस डिसुजा उलयला.
कुचेले ट्रान्सफॉर्मराचे उक्तावण करपाक गेल्ले कडेन फ्रांसीस म्हापशा मिडिया कडेन उलयलो. कांय नगरसेवकांनी मागणी केल्ल्यान म्युनिसिपालिटीच्या वॉर्डांची फेररचणूक करपाचें काम सुरू जालां म्हूण फ्रांसीसान सांगलां. घेवया एक विराम.